दिवंक आमकां शिकयता. मानवंत आग्नेलाचो बापूय मिंगेल आनी आवय सिनफोरसा ही दोगांय चड भोगती आनी सगळ्यांक देखीची आसलीं. ती एकामेका सवें समजिकायेन जियेतालीं आनी आपल्या भुरग्यांक भावार्थ मानवंत आग्नेल कुटुंबांत सहभागिलीपणान जिवंक नमुनो हो चवथ्या नोवेनाचो विशय. फामिलींत सगळ्या वांगड्यां कडेन सहभागिलीपणान जिवंक म्हणल्यार गोजिवंत वांगड्या सवें वेळ सारूंक आनी एकामेकाक आदार दिवंक आमकां शिकयता. मानवंत आग्नेलाचो बापूय मिंगेल आनी आवय सिनफोरसा ही दोगांय चड भोगती आनी सगळ्यांक देखीची आसलीं. ती एकामेका सवें समजिकायेन जियेतालीं आनी आपल्या भुरग्यांक भावार्थान आनी क्रिस्ती तत्वांनी वाडयतालीं. सगळीं शेजारी तांच्या घोराब्याक आपलो नमुनो कसो मानतालीं. आवय बापूय अंतरलीं तेन्ना आग्नेल आपल्या भयणी भावाच्या एकवटान वाडलो. तो आपल्या व्हडल्या भावाच्या मानवेलेनाच्या वडीलपणा काल चलतालो. मानवंत आग्नेल कुटुंबांत सहभागिलीपणान जिवंक आमकां नमुनो. येयात आनी सांगातान ताच्या सान कोरोना खातीर मागुया. ह्या मिसाची इंतेसवां दिनवासनीचे मीस डेनिस आनी सिबियोला पिरीस मंदूर फामिलीक बरी भलायकी मागता. दुल्सिना विएगस म्हापसा. यादनिकाक येवकार दिवन सगळीं उबी रावुया आनी प्रवेश गीत गावुया. Tuji
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या समेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जे कुटुंब बरोबर मागणी करता ते सांगातान जियेता. आमी दर एकलो एका कुटुंबाचो वांगडी. कुटुंबाचे देणे आमकां भावार्थाची आनी मनीसपणाची वाट दाखयता. तशेंच कुटुंबांत आमचे येणे एक मोगाचें सहभागिलीपण. आयच्या नोवेनाचो विशय मान्यवंत आग्नेल कुटुंबांत सहभागिलीपण जिवंक नमुनो. हो विशय कुटुंबांत सहभागिलीपणान जिवन क्रिस्ताच्या मोगान वाडूंक आनी ताच्या पावलांनी आमची पावलां मारूंक आमकां सुचयता. तर कुटुंबांत रावून आनी सहभागिलीपणान जिवन बऱ्या तत्वां मुल्यांनी वाडून आनी कुटुंबाचें व्हडटेपण कालसावन बाळगून सांगातान आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. ह्या मिसांत आमी लौकिकां खातीर हे मीस पिडयता. तुमच्या सगल्या खातीर आमी मागता. खरें शीस ह्या जेजूचें जावंक आनी मिसाचें बलिदान सुरवात करतना त्या पवित्र देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेता. आमचें पातक बोगोस म्हूण आमी देवा लागीं मागता. सगलीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पृथ्वीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांगपार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. सोरपुतभिदारा सासणाच्या देवा, शिंपडोन गेल्ल्यांक तूं एकठांयताय आनी एकठांयतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी काकलुतीची दिश्ट घाल. एकाच पवित्र स्नानान पवित्र जाल्यांत तीं एका अखंड भावार्थान एकवटलेलीं जावं आनी प्रितीमोगाचे गांठीन बांदलेलीं आसूं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता वरवीं जो जियेत आनी राजवट चलयताय एक देव सासणाच्या सासना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. भुरग्यांनो, हांव सांगतां तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगतां तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उरतलीं. कित्याक देवा बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. सोर्बेस्पोर भुरग्यां उदेशीं बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सोत्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जमयलोल्या मनशा पोरी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोष भोगतलो. ताच्या मागण्याक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आंवक जियेतलो. जो आपल्या आवयचें समाधान करता तो सोर्बेस्पोराची समूर्त पाळटा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उडकार. आमचो जबाब जातलो सोर्बेस्पोराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंच बागी. सोर्बेस्पोराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंच बागी. सोर्बेस्पोराची भोक्ती कोतात तीं सदांच ताच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस्त जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब सोर्बेस्पोराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफळ दाकाचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फाट्या सारकीं तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब सोर्बेस्पोराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंच बागी. सोर्बेस्पोराची भोक्ती कोत्तोल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितांत सियोनातावन सोर्बेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुखेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नात्रा पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब सोर्बेस्पोराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंच बागी. बाकीवोन पावलून एफेसकाराक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भुरग्यांनो, सोमयाच्या एकवटान तुमच्या आवय बापायक मान दियात. हो तुमचो कायदो. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी ही आसा बासावणी. अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आवक ह्या संवसारांत तुका मेळटलो. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक
राग येवचो सोयेक दिवू नाकात. सोम्याचे शिकवणे प्रमाणे तांच्या चुकी दाखोवन आनी बुद्ध दिवन तांकां बरे देखीन वयर काडात. गुलामानो, ह्या संवसारांतल्या दोनयांक क्रिस्ताक जाल्ले पोरी भिरांतीन, मानान आनी साद्या काळजान खालती रावात. ते तुमकां पळयतात तेन्नाच तांकां खुशाल करूंक न्हय, पूण क्रिस्ताचीं चाकरां कशीं तुमी देवाक जाय तें सगल्या काळजान तावन करतात देखून. मनशा खातीर न्हय, पूण सोम्या खातीर भार घेवन वावर करात. जोण एकल्याक गुलामाक तशें स्वतंत्र मनशाक आपल्या बऱ्या वावरा प्रमाणे सोमी मजुरी दितलो म्हूण उगडास दवरात. आनी तुमी दोनयानो हेच भाशेन तुमच्या गुलामा सोरी चलात आनी तांकां बेडकावचे सोडटात. कोणाच्याच तोंडाक पळे नासतना तुमकां आनी तांकां एकेच भाशेन वागोयात. स्वर्गार एक दोनी आसा म्हूण उडगास दवरात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. तेन्ना जेरुजाल्या तावन फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले. तांणी म्हणलें, पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुजे शीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुयनात. ताणें प्रतिपाल केलो, आनी तुमी तुमचे चालीक लागून देवाची आज्ञा मोडटात ते कित्याक? तर देवान सांगलां, बापायक आनी आवयक मान दी, आनी बापायक वो आवयक शिरापतात ती मोरून वचूं. पूण तुमी म्हणटात, कोणूय बापायक वो आवयक म्हणत म्हजे कडलें कितेंय तुका उपकारत आसलें तें हांवें देवाक भेटयलां. तेन्ना बापायक वो आवयक मान दिवचो तुमकां आनीक कायदो ना? अशें तुमचे चालीक लागून तुमी देवाची आज्ञा नोपयत केली. धोंग्यानो, अशें इजायासान तुमचे विशीं आदींच फुडें सांगून दवरलेलें तें सारकें. हो लोक ओंठांनी म्हाका वाखाणटात, पूण तांचे काळीज म्हजे थंय पयस आसा. तो म्हजी पुजा करता की पोलकी पुजा ती. तो शिकयता ती शास्त्रां फकत मनशांनी केल्ले कायदे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भयणी भावंदो, आयच्या दिसा आमी फामिलीच्या तत्वांचेर, व्हॅल्यूज ऑफ द फॅमिली हाचेर आमी चिंतन करता, विचार करता. आनी हांव चिंता की ही मुळयां जीं आसात, द बिब्लिकल व्हॅल्यूज
ऑफ फॅमिलीज तांचेर आमी नदर मारुया म्हणून. वॉट आर दीज वॅल्यूज ऑफ अ फॅमिली? जेजून ह्या मनशाक सांगलें, तूं म्हजो पाटलाव कर. आनी ताणें म्हणलें, हांव तुजो पाटलाव करतां, पूण म्हाका मातशें म्हज्या पांयक पुरून येवनी. आनी ताणें ताका हो जबाब दिलो, मेल्ल्यांक तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावूं दी. मेल्ल्यांक तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावून दी. आमच्या ह्या दिसांनी आमी मानता की आमच्या घरच्यांक हो मान आमी दिवचो, तांच्या मरणाक आमी हाजीर जावची. आनी हो जबाब जो जेजूचो येता, हेरीत भाशेन त्या दुसऱ्या शेकड्यांत अदीक तें मन आसलें की आमच्या बापाय आवयचो आमी मोग करचो आनी तांकां माती घालूंक, माती लावंक पासून आमी आसची. पूण हो जबाब जेजूचो एक थापट कशें. कितें म्हणूंक सोदतालो काय जेजू? तो म्हणटा, मेल्ल्यांक तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावूं दी. तूं यो, म्हज्या फाटल्यान यो आनी म्हजें काम कर, म्हज्या राजाचें काम कर. हीं उतरां म्हणटा. तेच भाशेन ताका लोक म्हणटात, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्लें तें व्हड्डें बागी. पूण ताचो जबाब जावन आसा, हें खरें, तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं अदीक बागी. अशें दिसता की हो मोग दुसरेच आठवेच भाशेचो तो जेजू खबर करता. हे फामिलीचो मोग दुसरेच भाशेचो. तो एक सेंटिमेंटल मोगाची खबर करिना, पूण एक सॅक्रिफिशल मोगाची, दुसऱ्याच मोगाची खबर तो करता. ह्या फामिलीच्या तत्वांची नदर मारीत जाल्यार हाना ही आपल्या पुताक आवडटाली. तिच्या कुसव्यांत भुरगें नासलें. जायतीं वर्सां ती मागणें करताली. सिलो म्हणटात त्या ह्या देव मंदिरांत वचून ती देवाक मागताली आनी तिची पिराय वाडत वेताली, तिच्या घोवाची आनी तिची पिराय वाडत वेताली. आनी ती रडून ह्या भुरग्याक मागता. आनी सॅम्युएल हो ताका जाणटी पिरायेर हो भुरगो जाता. आनी हो भुरगो जातूच ती ह्या भुरग्यान दूद सोडटूच रोखडीच पोत्तून वचून ह्या सिलो देव मंदिरांत ताका देवाक भेटयता. इतल्या रोडण्यांनी, इतल्या कोश्टांनी तेणें तिका ह्या पुताक मागून घेतलेलो. पूण आतां हो भुरगो जालो आनी ताणें दूद सोदतनाच धाकटुलो सुपुल्लो आसतना ती ह्या देव मंदिरांत दिता. देव मंदिराची सेवा करूंक ती त्या भुरग्याक दिता. सदांकाल ह्या मंदिरांत रावंक ती वापरता. कितें काय हें? इतल्या उर्बेन, इतल्या मोगान, इतल्या खर्चान तिणें ह्या भुरग्याक मागलो आनी आतां हो भुरगो तिणें देवाक दिलो. मुरयेच्या जिवितांत अशें जाता. मुरी बाळका जेजूक घेवन ह्या देव मंदिरांत भिडोवंक वेता आनी 12 वर्सांचो आसतना आनी तो थंय सांडटा. 3 दीस ती सोदीत आसतात. एक भुरगो धाकटुलो सुपुल्लो सांडलो जाल्यार 3 दीस कितल्या वकांत आमच्या काळजाचेर येतलो की आमचो भुरगो सांडलो म्हूण. आनी ह्या आकांतान ती सोदीत रावतात. 3 दीस सोदीत रावता. आनी मुरी मेळटूच ताका म्हणटा, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? आनी ताजो जबाब जावन आसा, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात?
तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांव आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. असलीच खबर आमकां आदल्या नेमांत गेल्यार मेवता. ती जो सांगता अब्रामाची खबर. अब्रामाकूय भुरगें नासलें आनी सारा आनी अब्राम तिका मागतालीं, भुरग्याक मागतालीं. तांची पिराय वाडत वेताली आनी पवित्र पुस्तक सांगता ते भाशेन ती 99 वर्सां जातूच ताका हो भुरगो जल्मता. हो भुरगो जल्मलो तर हो भुरगो धाकटुलोच आसतना, सुकलोच आसतना देव म्हणटा ताका, अब्राम ह्या पुताक, आयजकाक, जो तूं ताजो मोग करता ताका व्हरून म्हज्या पासत भेटय. आनी अब्राम ताका घेवन भेटोवंक वेता. वाचतलीं आमी, थोटाकतलीं, हें कितें काय? देव कितें मागता काय? देव कितें मागता काय आमच्या थंय? तो नपयत करूंक सोदता. ह्या भुरग्याचें देणें दिलां तें आमकां तो नपयत करूंक सोदता. हो कसलो देव काय? रागेश देव तो. आमकां देणें दिता, आमच्या लागीं खेळ करता, आमच्या भावना लागीं तो खेळ करता. आनी अब्राम ताका घेवन वेता. आनी हांव चिंतता की हो भुरगो हांसत खेळत आपल्या बापाशी लागीं त्या दोंगरार वेता. आनी दोंगरार वेता आसतना हो भुरगो ताका विचारता, उजो आसा आमचे लागीं लाकूड आसा, पूण मेंढरो खंय आसा? आनी अब्राम ह्या काळजान, जड काळजान ताका म्हणटा आसतलो, देव दितलो, दोंगरार देव दिता म्हूण. ही उतरां तो ताका म्हणटा. निमणो देव ताका मारूंक दिना, आडायता. ह्या आंज बुडवाक ताचो हात धरूंक बंद करूंक ताका मारूंक आडायता. हाजी समजणी कितें? ह्या सगळ्या तत्वांची ही समजणी ही की देव एकलोच आनी हो देव सोर पदवेदार आनी सगळीं देणी देवातायन येता आनी कांयच ताज्या बगर येना. ही भुरगीं आमची देणी आमकां देवाताय आमची न्हय. पयले सुवातेर ती देवाची आनी आमी तांकां देवाशी वचूंक एके भाशेन सुटका दिवंक जाय. तांकां आमी शिकोवन दिवंक जाय कशे भाशेन तांकां ही सुटका मेवतली. आपली वाट ती चलोवंक, आपलें आपोवणें तें चलोवंक कशी आमी तांकां माय पाय कशी तांकां सुटका दितली. देवाची वाट चलोवंक, देवाक कितें जाय तें करूंक इस्रायलाचो लोक देवाचें आयकूंक सोदतालो. लिसन ओ इस्रायल, योर लॉर्ड योर गॉड. आयक इस्रायल. ही खबर तांच्या काळजांत आसली, तांच्या मनांत आसली, तांच्या हातांत आसली, तांच्या कपलाक ती बांदतालीं देवाचें उतर आयकूंक. तो व्हडलो, तो सगळें ताणेंच सगळीं देणी दिल्यात. आमच्या लागीं देणी आसत जाल्यार ताणेंच सगळीं देणी दिल्या. आयच्या दिसा ह्या हाजेर विचार करता आसतना तुमच्या मनांत हांव तुमकां हें सांगूंक सोदतां की आवय बापूय वो भुरगीं आमी सगळीं देणी देवाची आनी एकामेकाक आमी वळखूंक जाय. देणी कशी देवाक पयले सुवातेर आमच्या फामिलींत आमी दवरची गरज आसा. आयच्या ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना आमच्या मनांत ही उजवाडाची उतरां येतात आनी त्याच पासत आमी भुरग्यांनी आवय बापायचें आयकूंक जाय. तिनूय पाठ आमकां ही खबर सांगतात. पयलें वाचप आमकां हीच खबर सांगता. भुरग्यांनी आपल्या वडिलांचें, आपल्या माय बापायचें आयकूंक जाय आनी तांचो आदार करूंक जाय, तांकां रिस्पेक्ट करूंक जाय. ही खबर आमकां सांगलेली आसा. जायते फावटी आमी एवांजलांत जशें सांगलेलें आसा, मनशाची चाल आसा ती आमी देवाचे चालीचे फुडें घालूंक सोदता. एवांजलांक आमी वाचता ते म्हणटात
तुजे शिस्त हात धुयनात ते रिती प्रमाणे चलनात ही मनशांची रीत. पूण जेजू तांकां सांगता हें देवाचें उतर आयकोचें ही पयली रीत. तुमी त्या सुवातेर म्हणटात आपल्या आवय बापाची खबर करची गरज ना. जेन्ना तुमी म्हणटात जें आवय बापायक हांव दिवचें आसा तें हांवें देवाक भेटयलें म्हणून आनी तांकां सोडीत जाल्यार हें तुमी कशें म्हणटात. जायते फावटी आमचें जिवीत अशें जाता म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो. आयच्या दिसा आमी पाद आग्नेलाचेर हे नमुनो कसो आमी ह्या सबल बगीलपणाचेर चलोवंक जिवितांत आमकां नदर घालूंक आमकां लायल्या. ताज्या फॅमिलीक पळयत जाल्यार, ताज्या आवयक पळयत जाल्यार, ताज्या बापायक पळयत जाल्यार तांकां देव पयले आनी वयले सुवातेर तीं दवरतात. तीं मागण्याचीं मनशां आसलीं. पाद आग्नेलाची खबर सांगतात सुपुल्लोच आसतना सेरमांव आयकून तो घरा एक्टींग करतालो म्हूण फकाणशें दिसता. पूण जे फॅमिलींत देवाच्या उतराचेर आनी ह्या शिकवणीचेर आमी पयलो आमचो जागो दवरतात ते फॅमिलींत असल्यो वस्तू घडटात. देवाच्या उतराचेर नियाळ जाता. देवाचें उतर आमी बरे भशेन आयकता आनी देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितांत लावंक सोदता. देवाचें उतर आयज आमकां सांगता आमच्या जिवितांत हें जिवीत आमकां दिल्लें देणें देवाचें कशे भाशेन आमी सांबाळूंक जाय. कशे भाशेन जायते वाटेन आमच्यान हें वगडूंक येता. आमी सोरोप येवन ओ वायट वखदां घेवन ओ धाकटुल्या सुपुल्या भुरग्यांक मारून आमच्या कुसब्यांत आमच्यान हें जिविताचो वालोर आमकां दिसता आमी ह्या भुरग्यांक जिवितां काडटात. आमी जिवितां काडना. देव आमकां हें देणें दिता. आमी सगळीं देवाची देणी. एक मनीस देवाचें देणें. तेच भाशेन जायते फावटी आमच्या फॅमिलींत कोणूय एक मनीस जो आसता मातसो लायनीच्या भायर आसता. दुसरेच भाशेन ताजें जिवीत आसता आनी आमकां जायते फावटी ताचो राग येता वो तिचो राग येता. ती तशी तो तसो अशें आमी जायते फावटी म्हणटा. ती एक देणें कशें वळखून आमकां देवाचें देणें कशें वळखून तांकां सांबाळूंक चड करून आवय बापूय जाणटीं जालीं उपरांत जशें एवंजलांक आमी आयकलां तांकां आमी कुशीन काडूंक सोदता. कित्याक तांचें उलोवप दुसरें तांकां आयकूंक येना. जायते फावटी आमकां कठीण लागता. आमचीं भुरगीं आमकां अशें करीत जाल्यार आमकां कशें दिसतलें. तर आमकां हे फॅमिलीक पळोवन पाद आग्नेलाचे फॅमिलीक पळोवन मागण्याचीं मनशां जावन आमच्या भुरग्यांची आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवया. तांकां खरे भाशेन मार्गदर्शन आमी दिवया. तांकां आमी शिकोवया कशे भाशेन देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक. देवाचीं तत्वां जीं आसात तीं आमी सांबाळूंक. मिसाचें बलिदान जेजू आपल्याकूच आमकां देणें करून दिता. मोरयेन आपल्या पुताक आमचे पासत तिणें उबारलो आनी देवाक देणें दिलें. जशें हो सुपुल्लो भुरगो अब्रामाचो भुरगो देवान ताका मागलेलो पूण जेजू आपलो जीव आमचे खातीर दिता. आमकां हें देणें दिता आपल्या जिविताचें. जिविताक हो वालोर आसा कित्याक जेजू एकल्या जिविता खातीर आमकां आपलो प्राण दिता आनी पुनर्जीवन जाता आनी तो आत्मो आपल्या बापायचो आत्मो आमकां देणें करून दिवता. कितें भाशेन आमचे फॅमिलींत हें सौभाग्यपण आमी दवरुया. एकामेका खातीर आमी एकामेकाक पळोवया एक देणें कशें देवाचें आनी तेच पासत आमी बरे भाशेन एकामेका थंय चलुया. जेवण जेता आसतना मागणें करता आसतना हे फॅमिलींत सौभाग्यपण येता. तर आयच्या दिसा कितें भाशेन तुमचे फॅमिली खातीर हांव मागतां मागणें करतां. आनी दूख आसत जाल्यार त्रास आसत जाल्यार फॅमिलींत भिवची गरज ना. कित्याक हो भरवंसाचो देव आमचो आमकां आदार करतलो. आपले कृपेन आपल्या पवित्र आत्म्यान आमकां हें देणें दितलो.
सगळीं आमी उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलातका काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवी. आमेन. बापाशी आमची मागणी आमी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे राज परगोताना आपल्या जिवितान मागण्यांक वयलो जागो दिवंक, तशेंच तांणी आपणायलोले क्रिस्ती जानवायेन कुटुंबाच्या वांगड्यांक सहभागिलीपणान शिवूंक खरें मार्गदर्शन दिवंक बापा लागीं मागुया. नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारान देशांतले पोरचेक आपली स्वामील कशी स्विकारून धर्म आनी जातीचो भेदभाव करिनासतना सहभागिलीपणान कुटुंबाची उदरगत करूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी दर एक क्रिस्ती भावार्थी आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेतना मागण्यांक आनी कुटुंबांक आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक वर्ताभरीत वेळ दिवन आपले सहभागिलीपणान आपलो घराबो चलोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसान वांटो घेतना दर एकल्यान आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या सोवे मोग, खुशालकाय आनी शांती वांटूंक, सांगातान क्रिस्ताच्या पावलांनी चलूंक आनी सहभागिलीपणाची बरी फळां ती एकामेका सोवे अणभवूंक म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. थोडोच वेळ ओगेपणान आमी रावून आमची खासगी मागणी आमी बापाशी उबारुया. ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Dewa
म्हज्या मोगाळ भयणी भावंदो, म्हजें तुमचें बलिदान सोरपुद्वेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या केबीन सोबेच्या आदावा सर्वेस्पर मारून घेऊ. मोगाच्या बापा, तुज्या पुतान एकेच बोलयेन नव्या कराराची एक पोरसां जोडून घेतली. तुजे पवित्र सोबेंत एकवटाचें आनी शांतीचें देणें आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशाही करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपुद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सोत ओळखूंक तुवें आमकां पावयलीं आनी एका भावार्थाचे आनी एका स्नानाचे गांठीन ताची एक कूड जावंक आमकां एकठायली. सोमेस्त लोकांक ताच्याच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दयाळपणीन. हो पवित्र आत्मो मांटून देणी तरेतरेचीं एकूच काम करता तांचे वस्तुकी आनी सर्वांचो एकवट घडून हाडटा विचित्रपणी करून आमकां तुजीं आपणायलेलीं भुरगीं. तुजो आत्मो विराड करता आमच्या काळजांनी. तोच सगली पवित्र सभा बरीत आसा निरंतरी. तोच तिका चलयत आसा काला काळी. देखून सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोश्ट मरून शिकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोट पोरगोटुया. Amen.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञीक बऱ्या बरोबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचे फामिली खातीर खेरीत भाशेन आमी मागुया. हें मागणें करता आसतना तो आमचो बाप, आमी व्हडली फामील ही क्रिस्ती फामील, पूण आमचे धाकटे धाकटे फामिलां कुटुंबां खातीर आमी मागुया. सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरात आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणींत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Io
जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्तीन जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जशें आमी शेवलां तसोच कर बावडत्यांचो तुजे सवें एकवट पुणायता, तशेंच तुजे पवित्र सभेक तो एकवटाचें कारण जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाल भावमेनो तुमकां सगल्यांक हे पवित्र जाग्यार पळोवन आमी खुशाल. ह्या जाग्यातून जायतें बरेपण घेवन तुमचे गांवघरांत तुमी सुरक्षीत पावचें हीच आमची मागणी आनी आवडे. कांय कळोवण्यो. मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पॉस्टुलेशन ऑफिसान येवन कळोवंक जाय. जायते स्वयंभावडती ओजापां जातात तांचे वैजकी व मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें, म्हणजे एक्सरे आनी हेर टेस्ट करतात. तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडे बरी जाली ते उपरांत रिपोर्ट घेवन तुमी वायस पॉस्टुलेशन ऑफिसान येवचें. आमच्या सेमिनारिस्तान तांच्या शिकपान आनी आकारणीच्या कामान खातीर आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचें बस डेस्क आसा ते ऑफिसान येवन तुमचें कंट्रिब्युशन तुमच्यांनी दिवंक येता. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा हातूंत ती मेळटा. आमच्या पिलार संस्थेचें एक मासीक फादर आग्नेल्स कॉल आनी एक सातोडें वावरड्यांचो इश्ट उजवाडाक येता. ताचेर आमच्या मिसांवाच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा, थंय तें तुमच्यांनी घेवंक येता आनी सबस्क्रायब करून आमचें झेवियरन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमच्यांनी आदार दिवंक येता. पादंगलेच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम कोवेंताच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अनुभव घेवंक. नोव्हेंबराचे 14 आख्ख्या भारतांत चिल्ड्रन्स डे हो भुरग्यांचो दीस मनयतात. ह्या निमतान फाल्यां भुरग्यां पासत पिलार दोंगरार करीत मीस आसतलें सकाळीं 10 वाजता आनी सांजची 4 वाजता. मागता तुमच्या भुरग्यांक घेवन ह्या मिसांत वांटो घेवंक. नायट विजील नोव्हेंबराचे 17 जातलें ब्रेस्तारा दीस. सुरू जातलें रातची 9:30 वाजता आनी सोंपतलें सकाळीं 5 वाजता. मागता तुमकां सगल्यांक ह्या नायट विजिलान जातानी वांटो घेवंक. नोव्हेंबराचे 18 सांजची 4 वरांचेर मीस आमी पेडेस्तां खातीर भेटयता. ते मिसार आमी सगल्यांक हाजीर आसतल्यांक पवित्र तेलान मागतल्या. एक चोत्राय ह्या वर्साक पिडेस्तांचे पास आसचे नात. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसन जाल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमी विनयता. तशेंच त्या दिसाक सांजचे 5:15 मीस आसचें ना. कोणाकूय झाड्या पाल्याची वखदां घेवंक जाय जाल्यार वयर स्टॉलांत ती विक्रेक मेळटात. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो कोर्स, जावं फुलां, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सेमिनारिस्तांच्या शिंकपान तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवंत आग्ना वरवीं देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आमच्या गोरजां त्रासान आकांतान अदीक करून आमची पिढी जेन्ना भावार्थान उलो मारता मानेवंत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां बरेपण फावो करता. आयज मिलाग्रिना रॉड्रिगीस बेनावलीतान आमकां अशें कुडीत करूंक लायता. म्हजो नातू जल्मलो ते वेळार
ताका फाटीक एक व्हड गुंट लांब आसलें. मारगांव दोतोरांनी ताची परिस्थिती आपल्या हातांत सांबाळूंक जायना म्हूण ताका बांबोली GMCन व्हरूंक सांगलें. थंय वेता तेन्ना दोतोरांनी खूब ब्लड टेस्ट केले आनी रिपोर्टार म्हज्या नातवाचे प्लेटलेट कावंट्स सारकी लो मेळ्ळी. तशेंच दोतोरांनी सांगलें जर तर एका वर्सान गुंड वचना जाल्यार तें ऑपरेशन करून काडूंक पडटलें म्हूण. हे परी 2 म्हयने सर गेले आनी एक दीस बाबाचें ब्लड टेस्ट केलें. ते वेळार दोतोरांनी ताची प्लेटलेट कावंट मातसो वाडला तो पळोवन आनी उपरांत ताका हॉस्पिटलांतलो डिस्चार्ज दिली. आमी घरा आयलीं आनी थोड्या दिसां उपरांत बाबाक घेवन पिलार मानेवोत आग्नेलाच्या पांयाशी आयली. ते वेळार एक पाद्री थंय ताचेर मागणें केलें आनी म्हणलें तो सारको बरो जातलो. ते वेळार हांवें काळजांतान मानेवोत आग्नेलाक मागलें म्हज्या नातवाक जर गुंड ऑपरेशन करिनासतना बरें जाल्यार हांव उपकार परगट करतली म्हूण. आयज 4 वर्सां जालीं म्हजो नातू बरो आसा. ताका ऑपरेशन करिनासतना ताचें गुंट गेलें. तर आयज मानेवोत आग्नेलाचे मजतीन मागलेलो उपकार म्हाका फावो जाल्ल्या खातीर हांव म्हजे फामिली सांगाताक देवाक दिनवासतां आनी बेगीच मानेवोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो जावंक मागतां. मोगाल बाबमिनो हो एके शेमायचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा म्हणून जायत्यो गरजो घेवन आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाळ करून नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा आमच्या सर्गींच्या बाप्पा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी उत्सुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या बागयोन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान बागीदार जालो दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भवार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवोत आग्नेलाक बागवंताचो मान मेळूंक मागणी. ओगोणीत काकुतीच्या देवा सरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मान्यवोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगट उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. पिडीवंतांचेर मागणी व वांचेल रोजार आतां इगोर्जेन जातलें.